उटंगराच्या पावसान वाळवंटी न्हंय दर वर्सा भरून गेल्ल्यान सरभोंवतणच्या वाठारांनी हुंवार। हे आमचे दर्याचे अशें आसा की सब करून पाणी येता केन्ना येता ते कळना। दर्याक भरलेलो आसा तो वयलो लोट बीन येवन एक जाले आनी हो दर्या खणले जाल्यार कमीच ते म्हाका दिसता जातली हेका 20-25 वर्सां जावकूच जाय। आनी जशें पावस पडलो की अचानक पाणी वयर सरता, वयर सरले की पेडाक लागता, पेडाक लागले की रोखडेंच पाणी ग्रावंडा वरसून वयता, ग्रावंडावरसून वयता म्हणटकीर येवपाक वचपाक लोकांक हांगा हे बाकीचे कोण कोण आसा 4-5 घरां तांकां त्रास जाता। वरसून भोवरो पडलो जाल्यार तेवटेनसूनय पाणी येता कडयेनसून वयर। थळावे सांगतात वाळवंटी न्हंयच्या हुंवाराक लागून देवळांतूय उदक चोडून सुमार 80,000चे लुकसाण जालें, पूण ताचेर फावते रितीन उपाय घेतले नात। आमचे देवूळ आहा हे देवळे जागृत देवस्थान ह्या 20 वर्सांक आमकां पाणी येवं नासलें तेन्ना गेल्या 2 वर्सां पयलीं ताका पाणी येयलें। जवळ जवळ 80,000 रुपया सुमार आमकां लुकसाण जालें। ढोल ताशे बी आमचे सगळे तेन्ना उरले। हुंवाराचो परिणाम म्हूण थळाव्यांक जातले त्रास टाळपाक हे परिस्थितीचेर बेगोबेग उपाय काडचो म्हूण थळाव्यांची मागणी। जेन्ना पावसाक जेन्ना पाणी येता त्या टायमार पाणी अचानक फुलता, म्हणजे ताका वाव मेळना वचोंक। फुडें म्हणटा ते माकडसाणच्या सायडीन सबंद हे वळताचे सबंद वाव बारीक आहा, म्हणजे जागो बारीक आहा, पाणी भायर सरना। तितून ते सगळं बांदून म्हणजे ते आनी पाणी तुंबता थंयसर। पायपलायनींतल्यान बाजारान पाणी जे वयता ते पंपान तेंच्यांनी पाणी ह्या सायडीक मारता, जेन्ना पळय मारता तेन्ना दोशिल्यान पाणी वाडटा, एक पुराचें आनी एक तेवटेन गेलें पाणी हेवटेन। आनी वाव मेळना म्हणटकूच पाणी रोखडें भायर सरना आनी हांगासर सगळ्या घरांनी मंडपांनी आमच्या सगळ्या घरांनी पाणी वयता। आमकां सांगपाचें म्हणजे कितें आहा, न्हंय खोलोवपाचें मातशें कितें ते विचार करपाचें तें, म्हणजे निदान न्हंय तरी खोलयलें जाल्यार मातशें कितें तरी जातलें। आनी पयलीं केन्ना तरी असोच कितें तरी प्लान आसलेलो, म्हणजे वाव हें उदक शेजांतल्यान पास जावंक जाय अशें कितें तेंचो हें आसलेलो दिसता। ते मागीर फुडें वचून कितें जालें तें आमी नकळो। तशें जर जालें जाल्यार बरेंच जाल्लेलें, कित्याक थंयसून जर पाणी तेंच्या हितून गेल्लें आनी थंयसून जर भायर गेल्लें जाल्यार तितकें पाणी पासळून वयता आसलेलें, म्हणजे हांगा पाणीचो प्रमाण वाडटा आसलेलो, कमी उरता आसलेलो। पूण सांगपाचें म्हणजे ही एक भाट चिखलाची आहा, ती भाट खोलोवंक जाय आनी थंयसून ही बॉर्डर धरून अशी ती सकयल म्हणजे देवण्या पर्यंत खोलोवंक जाय। ते सबंद शेकरो हे खडी ते माती गोबर येवन सगळी न्हंय पुरावलेली आहा, पूण पाणी रोखडें तुंबता। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी।